कांय वर्सां पयलीं वाडे लेकाचें ब्युटिफिकेशन जाल्लें, पूण अशें पळोवन येता की वाडे लेकाचो कांय मेंटेनन्स जायना. हांगासरलें उदक सामकेंच बुरशें जालें, घाणी पडल्या. हांगासर लोक गणपती विसर्जन करतात, तशेंच सेंट एंड्रूचो स्टॅच्यू आसून सुद्दां हांगासर कोण निटसाण दवरपाची काळजी घेयना. आमी आतां उबे आसा, देर इज फाऊल स्मेल, सारकी घाण मारता. दॅट शोज दॅट देर इज इंटेन्स बॅक्टेरिया एंड कसले कसले म्हाका दिसता वायरसीस हातून जाल्ले आसता बिकॉज ऑफ स्टॅग्नेशन ऑफ वॉटर. आतां आमी तर बेजीक वचोंक पयस हें ब्युटिफिकेशन केलें आनी जे इन एंड आउट वॉटर आशिल्ले, द नॅचरल फ्लो इन एंड आउट एज पर द टायड, इट इज कनेक्टेड टू द जुवारी रिवर थ्रू अ सिरीज ऑफ जाणा. थंय एक स्लूज गेट पासून आसात, नॅचरल हें केल्ली आमच्या आदल्यांनी. आयज ती ब्लॉक जाल्ली आसा. कोणें ब्लॉक केली? ह्या मंत्र्यान जे हांगा कब्जा केल्लो, ताणें कितले पयशे खाले, ते पयशांक लागून हे पाड घाले पळय. दीस इज अ व्हेरी सेक्रेड प्लेस. हें पळय आसा आमची वाडेम लेक. हांगा पळय, हांगा आमचे हिंदू भाव गणेश चतुर्थीच्या टायमार हांगा गणेश पिजयतात. दुसऱ्या सायडीक पयशी जाल्यार सेंट एंड्रूचो स्टॅच्यू आसा. सो इट इज एन एमेलगमेशन. हे गोंयचे पळय ते दोन रिलिजनां कशीं एक जावन बराबरी सेलिब्रेट करता, कशी सेंचुरीज एंड थाउजंड ऑफ इयर्स बराबरी जियेल्यात. दीस इज वन पर्टिक्युलर प्लेस. फक्त पयशे करपाक लागून ह्या मंत्र्यान हांगा पाड घाल्ली आसा. आयज नुस्तें मारता, सगळी घाण जाल्ली आसा बिकॉज देर इज नो फ्लो ऑफ वॉटर इन एंड आउट. नॅचरल फ्लो इज नॉट देर. स्टॅग्नेशन जाल्लें आसा आनी अशें करून लोकांक दुयेंसां जातली. कित्याक ही घाण पळय आसा आतां सोंसपाक जायना, तातूंत दाखयता की वी आर हेडींग फॉर अ डिझास्टर.